आशेता तुझ्या हजरपण आमची गाशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मोकामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हजरपणांची आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्या लारेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वांतरा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सडभोंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां म्हणा आमची तुका भेटयता सामोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता मुझ्या अस्कतायेन बळवून तूं जाता मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता मुझ्या कष्टा दुखान म्हाका बुजयता ये सोम्या ये तूं म्हाका सांग ओझ्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता मोझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता मोझ्या कष्टा दुखान म्हाका बुजयता सोम्या ये तूं म्हाका सांग आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडभोंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां म्हणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजां म्हणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार बोका तूं पावता कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता मुझी पत्कां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता मोजी पत्कां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडभोंडारा
पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हालेलुया 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 अरगारादान तुका वंदन तुका नमन तुका सरपडताव घालसामण आमकां बेदोवका सिले समया तुका अरगा हालेलुया 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 प्रत्येक जाऊन आमचे सांगता तू राव तुझं दैविक स्पर्श करून आमकां दे हांगासर जमलेल्या हर एका भाव भयणीक विविध माध्यमांमध्ये पावता सोगळाचेसो महिमाचे स्तुती तुकाचेसो तुझं सांगा ची तुकाचेसो हालेलुया तुझ्या कृपेने देण्याने नका नेटे सोम्या सोम्या तुझे सकत खाकोतो अनुभव करून दे सोम्या आमचे सगळे राव सोम्या आमचे सगळे राव सोम्या आमकां हर एक लगे आपो सोगळाचेसो महिमा तुकाचेसो स्तुती तुकाचेसो ची बघूंक या घडी आमकां दी सोम्या तुझे हजरपण आमकां हर एक लागी दी सोम्या आमचे संगी राव सोम्या सोम्या आमचे संगी राव सोम्या तुका जावं नामान तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा कित्याक तू आमचो देव आमचो बळवंतो देव आमचो वर्तो देव आमच्या सगळी देव जावन पिडे शिडे वेळार कष्टा दुखा वेळार आमच्या बगलेक रावचो तू देव जावन जाय आमचे हस्कत काय तुझें बळ पड चलता म्हळां तुवें आनी त्या देखून सोम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी नामान करता तुका आमी स्तुती दिता आमकांच तुज्या पांयां समर्पण करता सोम्या तुका जावं नामान सोम्या तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumyanchis. Aradan tuka sumyanchis. Aradan tuka sumyanchis. Aradan tuka sumyanchis. Hoglab tuka sumyanchis. Hoglab tuka sumyanchis. Hoglab tuka sumyanchis. Hoglab tuka sumyanchis. Naman tuka sumyanchis. Naman tuka sumyanchis. Naman tuka sumyanchis. Naman tuka sumyanchis. Mahima tuka sumyanchis. Mahima tuka sumyanchis. Mahima tuka sumyanchis. Mahima tuka sumyanchis. Stuti tuka sumyanchis. Stuti tuka sumyanchis. Stuti tuka sumyanchis. Stuti tuka sumyanchis. Pranipa tuka sumyanchis. Pranipatka sumyanchis. Pranipa tuka sumyanchis. Pranipa tuka sumyanchis. Argan 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 tuka sumyanchis. Aradan 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 tuka sumyanchis. Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी बहिणीनो आमच्या सोम्या मुखार आमी आसा सर्गीचो तो वैभव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी अनुभव करना आसा मोगाचे न्हू जेजूच्या त्या रुपांतराच्या गणिता वेळार पेद्रून म्हणली ती उतरां सोम्या हांगास आसचें बरें हांगास आसचें बरें मोगाल भवन आनी बहिणीनो जेजून वा बापान पुता मारी पात सर्गीचो वैभव ते उगडापे केल्ले त्या पर्वतार आनी आज ह्या आल्तारीर या पुता मारी पात या देवा मारी पात या सोम्या मारी पात तसो सर्गीचो वैभव हांगासर आमकां उगडापो जाता मोगाच्या भावा भयणी या सोम्या संगता आसचें कितलें बरें मोगाचें न्हू या सोम्याच्या पांयां तळा रावचें कितलें बरें
हाचे गे व्हरतें भाग आमकां दुसरें आसा गे आनी तादे कडून तूं जेजून म्हणलें मुरयेन बरो वांटो विसून काडला त्या जेजूच्या पांयां तळा ती सरपडली जेजूच्या पांयां तळा बसली जेजूच्या उतरांक तिणें खान दिलें मोगाल भवन आनी भयणीनो आमी त्यास जेजू कडेन उलोवंक त्यास जेजूक आयकूंक त्यास जेजूच्या पांयां तळा बसूंक ह्या घडये ह्या देवा मंदिरान आमी आसा मोगाचें न्हू ती एक मालगडी भयण एका एजभर होम त्या घरांत आसा मालगड्यांच्या घरांत आसा ती म्हणटा इट इज रियली एन्जॉयींग टू सीट बिफोर द ब्लेसड सॅक्रमेंट पवित्र साक्रामेंता मुखार बसचें तें नीज जावन म्हाका संतोश दिता म्हाका धादोसपण दिता हांव हांगा आसली बागी म्हणून म्हाका भोगता म्हणाली वही मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकांय एक फावटी ह्या पवित्र साक्रामेंता मारिपात ह्या आराधना मारिपात वो एक अवकाश लाभता मोगाचें न्हू त्यास वैभवा मुखार बसचें त्या सुमया मुखार बसचें मोगाल भवानो आनी भयणीनो वो पवित्र वेळ जावन आसा जेजू आमचे लागीं उलयता आमी ताचे लागीं उलोवचें मोगाचें न्हू हाचे गी व्हरतें भाग दुसरें कितें आसा आमकां हांवें म्हज्या काळजांत तावन जेजूच्या काळजा लागीं उलोवचो वेळ म्हजी बोगणां म्हजे आटाविटे म्हजे कश्ट दूख म्हजी पिडा शिडा ताचे लागीं सांगचें ताका समर्पण करचें ताचे लागीं उलोवचें आनी ताणें आमकां धैर्य दिवचें बुजावण दिवचें उत्तेजन दिवचें सांगात दिवचें मोगाल भवन आनी भयणीनो कितली मोलादीक घडी मोगाचें न्हू कितलो अमोलीक वेळ आमच्या जिवीत आसा मोगाचें न्हू आनी वच पवित्र वेळ ह्या जिवी दिवच्या जरी मुखार आमी आयल्या अनुभव करूंक आयल्या मोगाचें न्हू ह्या जिवी दिवच्या जरी मुखार अनुभव करूंक आयल्या मोगाचें न्हू केदें व्हरतें भाग आमचें सिराकाचो पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 10 आनी 11 अशें म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराश जाला तिरासणेन ताका भियोन चलतेल्याक ताणें केदना तरी सांडला ताका उलो मारतेल्यांक ताणें केदना तरी सोडला कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता वही मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हज्या आनी तुमच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार थोडे बरी बोगला जावं बरो सोडला ना पूण नीज जावन ताणें आमकां सोडला गी आमचे सांगात तो नातलो गी हर एक घडये आमचे सांगात रावता मोगाळ भावा भयणी काकुलदार देव मोगाळ देव आमची पातकां बोगसूंचो आनी प्रत्येक जावन आमच्या कश्टा वेळार आमच्या सोलवणे वेळार समस्या वेळार पिडे शिडे वेळार आमच्या जिवितान आटाविटा आमी भोगता आसतना आमकां निवारसो आमच्या बगलेक रावचो सुमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा तरी पूण एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाचें न्हू एक घडी त्या जेजू कडेन आमी उलोवया आमकांत ताच्या हजरपणाक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमच्या खाल सामानाची बोगणां ताचे मुखार आमी दवरया मोगाचें न्हू आमी कित्याक आयला तेंच करूंक न्ही ताका आयलेशें आराधन करूंक ताची इल्लीशी स्तुती गावंक ताचे कडेन इल्लें उलोवंक ताका सांगूंक आमचें सुख दूख ताचे कडेन वांटूंक एका इश्टा भशेन आमी हांगा आयल्या न्ही मोगाचें न्हू तें उलोवया काळजान जावन ताची स्तुती करया आराधन करया ताका थँक यू म्हणया ताणें गेल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत मेटांक म्हणल्या बरी आमचे सांगता तो रावला आमचे जिवीत ताणें सोलोवन येला मोगाचें न्हू हर एक घडी म्हणल्या बरी तरी करून ताका आमी थँक यू म्हणया ताका जो उपकार आमी आठोवया आनी आमची बोगणां आमी ताचे मुखार दवरया आमचे खाल सामाना उक्ती करया मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन आमचे कश्ट कितें आमच्या जिवितांत आमकां भोगता सगळे आमचे काल जमाना ताचे लागीं सांगया मोगाचें न्हू ताचे लागीं उलोवया परत आनी म्हणजे इतलेंच म्हजे लागीं येया कश्ट तेल्यानो वाजन वयतल्यानो म्हजेच अशी येया हांव तुमकां विशय दिता ह्या जेजूतय आमकां आसा विशय ताच्या पांयां तळास आमकां सुडका सोडवून त्या जेजूतय बसतना आमकां मेळटा शांती समाधान मोगाचें न्हू हाचें की व्हरतें तेणें आमकां दुसरें कितें जाय तेंच जोडूंक आमी हांगा आसा तरी पूण एक घडी मौनपणी त्या सुमयाच्या हाजरपणान आमी बसया आमची खाल जमाना ताका आमी उक्ती करया एक घडी ताचे कडेन आमी उलोवया मोगाचें न्हू उलोवया आमचे सुख दूख सुखी सांगया आमचो संतोशी त्या जेजू कडेन आमी सांगया
फाटल्या दिसान फाटल्या हप्त्यांत ताणें केलें बरें पण घडये घडयेन आमकां राख केल्ली घडिता ती हाडया ताच्या म्हाका सांगया तुवें म्हाका सांबाळलाय तुवें म्हाका राखलाय तुवें म्हाका मस्त बरें केलाय सांगया आमी आमचो संतोश वांटून घेवया आमचे कश्ट दुखी ताका सांगया खास जमान्यांत हांव ताका अर्गां दिवया तसो उपकार आठोवया मोगाचे न्हू कीर्तनगर म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसार नाका सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सोर तुज्यो पिडा पयस करता तुजो जीव फोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्याक मोगासो आनी काकोल दिसो मुकूट घालता तुज्या जिनभर आपल्या ध्यानांनी तो तुका ददोशी करता ही उतरां एक पटी आमी सांगत आमी म्हणया मोगाचे न्हू आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर सर्वेस्वराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसार नाका केदींच विसार नाका सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सोर तुज्यो पिडा पयस करता तुजो जीव फोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्याक मोगासो आनी काकुल दिसो मुकूट घालता तुजी जीनभर आपल्या देण्यानी तो तुका ददोशी करता तो तुका ददोशी करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचेनो त्या सुमयाचे हाजरपण बघताना त्या सुमयाची स्तुती करून ताचे हाजरपण वळखून घेवन गव्या गीत आमचे संगीत वासाय पान नंबर 24 उबे रावया आमचे संगीत तू आसा सुका दुकान तू संगी आसा जेसू देऊन तो जीससा आमकां देऊन तू जीससा आमचे संगीत तू आसा सुका दुकान तू संगी आसा जेसू देऊन तू जीससा आमकां देऊन तू जीससा बेंबीरान ते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं बोरताय जेसू बेंबीरान ते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं बोरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालतना सईत आमकां सोड दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालतना
थंय तांकां सोडून दिताय जेजू आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय कोण बेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसूंक कुरपा तूं दिताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसूंक कुरपा तूं दिताय जेजू आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय जेजू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समीस्त मी बसया मोगाल भवन आनी भयणीनो नोव्हेंबर 14 तारीख भुरग्यांचो दीस मक्कळ दिनाचरणे ह्या भुरग्यां विशयांत चिंता आसतना म्हज्या मतीक आयिल्लें एक चिंता आमी एकलीं देवाची भुरगीं I am a child of God. I am the child of God. हांव देवाचो भुरगो हांव देवाचें भुरगें हें हांव नियाळ करतना थोडे दिसा आदी एक तरणाटो म्हजे लागीं आयिल्लो काज जावन थोडो तेंप जाला काजरी जिवितांत थोडे समस्यांनी बरो आसात सुरवेर देवाचें उतार जावं मागणें जिवितांतलें आतां मागणें देवाच्या उतराक जे जागो दिला जायतो वेळ मागता तेच मुरयेमाचे भक्तीवन हें सगळें आसा उलयतना ताच्या तोंडान धांवन एक उतार म्हाका मेळ्ळें आयकूंक तो म्हणलो फादर पयलीं हांव जेजू सांगाता नातलो हांव मागा नातलो म्हजें जिवीत हांव जियो नासलो पूण आतां ताची कृपा म्हजे थंय वालता मागण्याचो व्यक्ती हांव जाला आनी प्रत्येक जण एक शब्द म्हणलो हांव जेजूचो भुरगो जाला फादर हांव जेजूचो भुरगो जाला जेजू म्हजो मोग करता म्हणलो मोगाचेनो आमी एकलीं जेजूचीं भुरगीं वा देवाचीं भुरगीं मोगाचेनो देवान आमकां रचतना ताच्या भुरग्यांक ताच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें गण रचलां तेन्ना त्या भुरग्याक दिवचो तो मान जागो देवान आमकां दिला आमकां रचतना ताच्या सारक्याचें स्वरुपाचें गण रचलां आनी तेन्ना एक बरोवपी म्हणटा देव आमकां रचतना ताच्या मोगान रचता गे ताच्या मोगान रचता मोगान आमकां जीव दिता मोगान आमकां ह्या संवसाराक धाडटा म्हणटा तेन्ना रविंद्रनाथ टागोराची उतरां त्या लेखान अर्थ बरयता तो म्हणलो हर एक बाळ ह्या संवसाराक जल्मोवचें देव मनशागुळाचो आजुनी मोग करता म्हणलो संदेश घेवन येता तेन्ना आमी सक्कड भुरगीं देवाच्या मोगाची प्रतिरुपां आनी आमी देवाच्या मोगान भरलेलीं आमी संदेश व्हरून वचो सगळ्यांक देव तुजो मोग करता देव तुजो मोग करता देव आजुनी सगळ्या संवसाराचो मोग करता म्हणलो तो संदेश घेवन आमी वेचे मोगाचे न्हू आमी देवाची भुरगीं केदाळे हे आमच्या मोतीन आसाचे आमी सांगाचे ताच्या हजारपणाक येताना म्हणाचे जेजू हांव तुजो भुरगो आयलां जेजू हांव तुजें भुरगें आयलां सांजू हांव बरक मनस ताच्या हजारपणाक गेल्ल्या वेळार म्हणटलो खंय आरे तुजो जू हांव आयला पळय तुजो जू हांव आमी ते मनशा बदलाक जेजू तुजो भुरगो आयला
हांव तुजो भुरगो तुजे मुखार आसा हें परतून आनी परतून आमी मनाचें मोगाचें न्हू. त्या देवान सांगलें आमच्या बरेपणा खातीर आमच्या मेरिटा खातीर आमी देवाची भुरगीं न्ही, देवान ताच्या मोगान आमकां तसो भुरगो ताचें भुरगें जावन घेतलां आनी तें भाग आमकां दिलां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून जेजूचो भुरगो जावचें म्हळ्यार देवाचो भुरगो जावचें म्हळ्यार जेजूचेर पातयें न्ही, जेजूचेर भावार्थ आमी दवरचो मोगाचें न्हू. त्या भावार्थांत वाडोवंक आमी प्रयत्न करचें. जुआंव सुवांजेल अध्याय 1 वाक्य 12 आनी 13 म्हणटा, आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिला. त्या देखून जेजूचेर पातयेंनी दवरतल्यांक जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक आमकां हर एकल्याक ताचो भुरगो ताचें भुरगें जावचें भाग ताणें आमकां दिला मोगाचें. आनी मुंदरसून म्हणटा ती जल्माली न्हय रक्ता मांसाद्वारे वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. त्या देखून आमी हर एकली ह्या संवसारांत आसची देवाच्या योजना प्रकार देवाच्या मांडावळी प्रकार मोगाचें न्हू. हांव देवाचो भुरगो, देव म्हजो मोग करता, देवाचो मोगाचो संदेश हांवें घेवचें कित्याक ताणें म्हाका ताच्या सरक्याचें स्वरुपाचें करून रचलां मोगाचें न्हू. त्या देखून तूं जेरमाया प्रवादिचीं उतरां अध्याय 21 वाक्य आनंद म्हणटा, वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवज्योनी आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो बरोवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तरीकून मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाच्या भुरग्याक आनी देवाच्या भुरग्यांक देवाचें योजन आसा, देवाचें मांडावळ. आनी जेरमाया प्रवादी म्हणटा देवान ताच्या भुरग्यां खातीर येवजन केल्यात, तांच्या नासा खातीर तांच्या वायटा खातीर न्ही, तांच्या बऱ्यापणा खातीर बरोवशान बरलोलो फुडार ताच्या भुरग्यांक दिवचे खातीर. एक आवय बापूय जल्मलेल्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर वावुरतात, काम करतात, घालतात, त्या भुरग्यांक शिकाप दिवं, त्या भुरग्यांक बरें फालें करूं, त्या भुरग्यांक सारक्या वाटेन वागोवं दीस रात म्हणल्या बरी जल्मलेली आवय वावुरतात. आनी त्याच भाशेन आमकां संवसारांत जिवीत दिल्लो आमचो देव मोगाचें न्हू. आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर आमच्या बऱ्या जिविता खातीर ताची मांडावळ ताचे येवजन आमच्या जिवितान आसा मोगाचें न्हू. तरी पूण आमचें जिवीत आमचे कुशे प्रमाणे न्ही, आमचें जिवीत ताच्या योजने प्रकार ताच्या मांडावळे प्रकार चलता मोगाचें न्हू. तरी पूण एक घडी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदार दवरया. त्या देवा मुखार हांव कितेंच न्ही मोगाचें न्हू. हांव एक भुरगो मोगाचें न्हू, देवाचो भुरगो. म्हणया आमच्या काळजांत जावन जेजू हांव तुजो भुरगो, हांव तुजें भुरगें जेजू, हांव तुजो. म्हजे खातीर तुजी येवजना तुजी मांडावळ म्हज्या जिवितांत तुवें रचल्या खातीर, म्हज्या बऱ्या फुडारा खातीर, म्हज्या बऱ्या जिविता खातीर तुवें केल्ल्या योजने खातीर आमी थँक्यू म्हणया मोगाचें न्हू. हांव तुजो उपकार आठयतां, हांव तुका अर्गां दिता म्हणून त्या जेजूक आमी सांगया मोगाचें न्हू. एक बरोवशान बरलोलो फुडार, एक बरें जिवीत दिवच्या खातीर केल्ल्यो त्यो येवजण्यो आमच्या रचणारान, आमच्या सोमयान, आमच्या देवान मोगाचें न्हू. तेदून आमकांत ह्या घडये ताच्या पांयां तळा समर्पण करया मोगाचें न्हू. हांव ताचो भुरगो, हांव देवाचो भुरगो, हांव जेजूचो भुरगो. पातयेवया मोगाचें न्हू. पातयेनीन ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया, ताकाच आमी उलो मारया मोगाचें न्हू. आमी ताची भुरगीं मोगाचें न्हू. आमकां भुरग्यांक तो केदींच सांडिना, सोन घालिना मोगाचें न्हू. ताच्या मोगांत आमकां तो सांबाळटा मोगाचें न्हू. आमी कांय बियेजय म्हणना. कशें एका भुरग्यातय ताची आवय बापूय सांगत आसतात ताचे वर्त्या रितीन आमचो देव आमचे सांगत आसा मोगाचें न्हू. आमकां आसा रात दीस म्हणल्या बरी आमची जतन करता मोगाचें न्हू. आमकां सांडिना. तेदून ताणें म्हणलें एक जल्म दिल्ली आवय, पावणो दिल्ली आवय तुका सांडीत तरी हांव सांडचोना, हांव सोडिना तुका. हांव तुजो आनी तूं म्हजो भुरगो. खंडीत देव म्हाका आनी तुका ताचो भुरगो जावन ओप्पाता, कान घेता मोगाचें न्हू. ही इज प्रावड ऑलवेज टू टेल दॅट आय एम हिज चायल्ड. हांव ताचो भुरगो म्हणून
तो खुशी पावता, तो संतोष पावता मोगाच्या बाबा बहिणी. खंडीत आमी ताची ताचो भुरगो ताचें भुरगें म्हणून आमी संतोष पावचे मोगाचें न्हू. वी नीड टू रियली प्राऊड टू से दॅट आय एम युअर चायल्ड. जीजस आय एम युअर चायल्ड. हांव तुजो भुरगो. तुज्या भुरग्याक हांव समर्पण करता तुज्या पांयां तळा. म्हाका तूं तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. ते जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आनी ताका आमी उलो मारया. आमकां तेज्या पांयां तळा समर्पण करया. आमकां बचावी दिल्ल्या, आमकां सुटका दिल्ल्या, आमकां जिवीत दिल्ल्या, आमकां सांगात दिवच्या त्या देवाक एक भुरगो जावन आमकां तेज्या पांयां तळा समर्पण करया. आनी ताची स्तुती करून आमी गव्या गीत अप्पावो तंदे नन्नेसु देवा पावनात्मने आराधना महिमे. हांव एक भुरगो जावन त्या त्रियेक देवाक आमी आराधन करया, नमान करया. आनी विशेश तरान ह्या घडये आमच्या बापाचो, आमच्या जेजूचो पवित्र आत्म्याचो मोग तांचो सांगात पोवन ह्या घडये आमी बगया मोगाचें न्हू. साकी आनी ती गोडसाण. पाणसंको 35. ಅಪ್ಪವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ಅಪ್ಪವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ. ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ. ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ. ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಪ್ಪಾವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ಬಲಹೀನ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ದರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವರೇ. ಬಲಹೀನ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ದರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವರೇ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಕ್ಷಕರೇ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಕ್ಷಕರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ.
ಪಾಪು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जेन्ना आमी दिसपोतें जियेतना आमी म्हणटाव न्ही वो एक बरो भुरगो हे एक बरें भुरगें. कोणाक आमी बरो भुरगो म्हणटा वा कोणाक आमी बरें भुरगें म्हणटा? कोणाच्या जिवितान मागणी आसा, कोण पळय विधेयपण, कोण पळय व्हडांक गौरव दिता, कोण पळय हेरांक गौरव दिता, कोण पळय एक मावल्या बरी जिवी जियेता, सगळ्यां सांगता उलयता, झगडना, बरें करून शिकता. असल्यांक आमी सामान्यतावन एक बरें भुरगें वा एक बरो भुरगो आमच्या समाजेंत आमी हो लायता. बरो भुरगो म्हणून आमी आपयता मोगाचें. आतां देवाचो वो बरो भुरगो, देवाचें हें बरें भुरगें आमी कोणाक म्हणयेत, कोणाक आमी म्हणटा मोगाचें न्हू. थोडी लक्षणां हांव तुमचे मोगा दवरूंक आशेतां. पयलें जावन आसा देवाच्या भुरग्यान देवातय एक जावन आसाचें. जर तर एक ल्हान भुरगें आवय बापायच्या हुस्क्यार आसा, तांच्या मोगान वाडटा, त्याच बरी आमी देवाच्या भुरग्यांनी देवातय एक जावन आसा जाय मोगाचें न्हू. त्या देखून तूं जुवांव सुवांजेल आदी 15 वाक्य एक जावन आमी वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी पांटे. म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. तुमचे थंय जीव ना, तुमी सुकल्ल्या फांट्या भाशेन. त्या देखून आमकां सगळी सकत सगळो जीव मेळचो त्या जेजू तावन. ताचे थंय देवाच्या भुरग्यान एक जाय एकवटान जिये जाय मोगाचें. दुसरें भुरग्यातय देवाच्या भुरग्यातय आत्मीक फळां दिसाचे सांबावलो गालातकारां बरोवन आदी 5:22 आनी 23 वळींत अशें म्हणटा कसलीं फळां देवाच्या भुरग्यातय कसलीं आत्मीक फळां आसा जाय. ताचे थंय मोग आसा जाय, संतोष आसा जाय, समाधान आसा जाय, सोंसणीकाय आसा जाय, दयाळाय आसा जाय, बरेपण आसा जाय, विश्वासपण आसा जाय, स्वनियंत्रण आसा जाय, सादेपण आसा जाय, खालतेपण आसा जाय. ही आत्मीक देणी, आत्मीक वा फळां ह्या देवाच्या भुरग्यातय दिसा जाय आसा जाय म्हणटा सांबावलो. हें दुसरें. तिसरें देवाच्या भुरग्याक पवित्र आत्म्यान सोलोवन व्हरचें. आमी सोलोवन व्हरचें न्ही, कोणीय आमचें जिवीत सोलोवन व्हरचें न्ही. देवाच्या भुरग्याचें जिवीत पवित्र आत्म्यान. था देखून जेजून पवित्र आत्म्याक खालें म्हळें हांव तुमकां आन आतां बरी सोडना वचना, मजतदार दिता, तुमकां सांगात दिवं, तुमकां सताच्या वाटेन व्हरूंक, हांवें कितें शिकयलां तें तुमकां समजोवंक. पवित्र आत्मा. त्या देखून पवित्र आत्म्याची मजत देवाच्या भुरग्यान हर एका दिसा मागोवंक जाय मोगाचें न्हू. चवथें देवाचो भुरगो सगळ्यांचो मोग करता. देवाचो उपादेश तो पालता, जी येता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. तुजो करताय तशें पेल्यांचो सगळ्यांचो. देवाच्या भुरग्यातय द्वेश ना, राग मोसूर हांकार ना. देवाचो भुरगो सगळ्यांचो मोग करता, देवाचो उपादेश पालता. हें चवथें. आनी 5वें जावन आसा देवाचो भुरगो जागृत. हर एक घडी तो तयार. देवाचो भुरगो सांबावलो तेस्सलोनिकारां बरोवन, पयल्या तेस्सलोनिकारां बरोवन 5:1-2 म्हणटा भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयच्या घडये हें घडटलें म्हूण हांव तुमकां बरोवची गरज ना. सोमयाचो दीस राती घेतलेल्या स्वरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात. त्या देखून देवाचो भुरगो एवर रेडी. हर एका घडये हर एका दिसा तो तयार. त्या देखून असलो देवाचो भुरगो बुदवंत मोगाचो आनी असलो आमी म्हणये देवाचो भुरगो, देवाच्या मोगाचो भुरगो आमी म्हणूंक. त्या देखून ही लक्षणां म्हजे थंय आसात गे, आमचे थंय आसात गे. हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचें भुरगें वय गे म्हणून आमकां ते विचारचें गरजेचें. त्या देखून एक घडी परत दोळे धांपया, आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचें न्हू. हांव देवा थंय एक जावन आसा. म्हजे थंय ती आत्मीक फळां मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण
विश्वासपण स्वानियंत्रण साधेपण खालतेपण आसा गी पवित्र आत्मा म्हाका सोलोवन व्हरता की हांव तूं म्हाका सोलोवन व्हरता कोणें म्हजें जिवीत सोलोवन व्हरचें हांव सगळ्यांचो मोग करता वा म्हजे थंय राग मोसर हागे द्वेश फारीकपण ही चिन्नां म्हजे थंय आसात गी आनी हांव पंचवें तयार आसा गी हांव जागृत साकोर गी एवर रेडी टू मीट द लॉर्ड वेदर आय एम एवर रेडी हांव जागृत हांव तयार आसा गी खंयची घडी खंयचो वेळ आमी नेना मोगाचे न्हू तरी करून आमच्या जिवितान आमची खुशी न्ही देवाची खुशी मोगाचे न्हू ताचे मुखार आमी कितेंच न्हय हांव देवाचो भुरगो देवाचें भुरगें जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत ताणें सोलोवन व्हरीचें तरी करून आमचें जिवीत आमचें न्ही आमचें जिवीत ताचें हांव आनी तूं कांयच न्ही मोगाचें न्हू सर्वस्व तो जावन आसा आमच्या जिवितांत तरी करून ताका आमी समर्पण करया आमचें जिवीत आनी म्हणया म्हजी खुशी न्ही जेजू तुजी खुशी जेजू हांव कांय न्ही जेजू सर्वस्व तूं जेजू तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं तुजी मांडावळ म्हज्या जिवितांत जावं तुजें योजन म्हज्या जिवितांत जावं म्हणून ते जेजूक आमी म्हणया मोगाचें न्हू आमच्या जिविताक आमी समर्पण करया आनी आमी गावया गीत एक चारान आमी म्हणया मोगाचें न्हू एक कोरस आनी एक चारान म्हणून आमकांत त्या सुमयेच्या बळवंत हातांनी आमी समर्पण करया हांव न्ही तूं हांव कितेंच न्ही तूं सर्वस्व म्हणून त्या जेजूक आमी सांगया पान नंबर 117 म्हजी खुशी न्ही जेजू तुजी खुशी जावं हांव कांय न्हीच तुमचो सर्वस्व जेजू म्हूण आमकांत ताका आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू मोजी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेजू सांगता मोजी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेजू मोजी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेजू मोजी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेजू हांव कांय नहीं जेजू सर्वस्तो म्हजो जेजू हांव कांय न्हय जेजू सर्वस्तो म्हजो जेजू हांव एक भक्त तूं सर्वशक्त जेजू हांव एक भक्त तूं सर्वशक्त जेजू अस्कत हांव बळवंतो म्हज्या जेजू बस्कत हांव बळवंतो म्हज्या जेजू म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू हांव कांय न्हय जेजू सर्वस्तो म्हजो जेजू हांव कांय न्हय जेजू सर्वस्तो म्हजो जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिवी घालया मोगाचें न्हू सोमयाच्या हाजरपणांत आसा हांव एक घडी आमची तें सवां आमची मागणी जे कितें आमी आज हांगासर घेवन आयल्या हांव सगळीं सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू जर तर म्हजी खुशी न्ही ताची खुशी जाल्यार आमचे सगळें जिवीत ताच्या पांयां तळ समर्पण करया आमचे सगळें कुटुंब ताच्या पांयां तळा कुटुंबांतल्या हर एक सांद्याक ताच्या पांयां तळ आमी हाडया युवजनां प्रायवंतां मलगडी पिडेस्त भावंडां आमच्या कुटुंबांतलीं तांकांय सुमयेच्या पांयां तळ आमी हाडया समर्पण करया मोगाचें न्हू आमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर मागया आख्या संवसारार शांती समाधान राज जावच्या खातीर प्रत्येक जण पालेस्तीन आनी इस्रायलामध्ये चलचे ते झुजू थांबच्याक थंय शांती समाधान राज जावच्याक
प्रत्येक जावन त्या कश्टातेल्या निर्गती जाल्ल्या त्या लोकांक खावंक जेवंक तांकां गरजेची सौकर्य मेळच्या खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. आमच्या देशा खातीर आमी मागया. आमच्या देशांत 5 राज्यांनी चुनावन जाता. येवच्या वर्सा व्हडलें चुनावन जावंक आसा. सगळें सोमयाच्या पांयदाळ समर्पण करया. ताची खुशी कितें, ताची मांडावळ कितें. आमकां बरें सरकार अस्तित्वाक येवच्या खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. बरें मुखेली उदन येवच्या खातीर मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर, आमच्या सगळ्या मंगळूर DSC खातीर, आमच्या गोवळी बाबां खातीर, याजकां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर, मुखेल्यां खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. आनी विशेश तरान हांवें सांगलें नोव्हेंबराची 14 तारीख भुरग्यांचो दीस. एक घडी आमी सक्कड भुरग्यां खातीर, आमच्या कुटुंबांतलीं ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार सुमयाच्या पांयदाळा उडासा काडया. मागण्या तांकां सुमयाच्या पांयदाळा हाडया. वा आमच्या वळखीचीं, आमच्या मोगाचीं, आमच्या DSCन, आमच्या ब्रिगजांतलीं हर एक भुरगीं, सगळ्या संवसाराच्या सक्कड भुरग्यांक विशेश तर आमी मागतना आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. तसो सोमी ह्या भुरग्यांक आपडून दी, अभिशेक करून दी, ताच्या कुरपेदेण्यांनी भेटोवन दी म्हणून आमी सक्कड आमी मागया. आमी हांगासर आसले मात न्ही, ह्या आराधनांत विविध माध्यमां मारिपात जायतो लोक भाग घेता. जावं बरो TV मुखान, जावं बरो आज युट्यूबा मुखान, विविध माध्यमां मारिपात जायते जण ह्या आराधनांत वांटेली जातात. तांच्या कुटुंबांनी आसात भुरगीं साबार. ह्या सक्कड भुरग्यांचेर सुमयेची आशिर्वादा कृपा वाळोवन दी. सुमी तांकां आपडून दी, अभिशेक करून दी. जेजून म्हणलें ल्हाना भुरग्यांक म्हजेच अशी येवंक सोडा, हाडाय नाका. तर तोच सोमी ह्या ल्हान भुरग्यांक पोटलून दवरून दी, आशिर्वाद दिवन दी, अभिशेक करून दी म्हणून ह्या भुरग्यां खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. आनी पवित्र आत्म्याचे सकत तांच्या जिवितांत, तांच्या कुटुंबां, तांच्या कुडींत वाळोवन दी. आनी प्रत्येक जावन तांची जतन करच्या त्या आवय बापायक पवित्र आत्मा अभिशेक करून दी म्हणून आमी एक घडी आमी मागया. आमी गावया गीत अभिशेक माडेरी. ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮೊಗಳ ಮಾಡಿರಿ ಜೇಸು. ಅಭಿಷೇಕ सगळ्या लहान ಮಾಡಿರಿ भुरग्यांक ह्या घडये तुझ्या ಅಭಿಷೇಕ पांयांतळा समर्पण करता ಮಾಡಿರಿ सुमया. परम पावन ह्या भुरग्यांचो दीस आमी संभ्रमता ह्या वखदां. ही भुरगीं तुवें दिल्या वखदांत जेणे जावन आसा आमकां समाजीक पवित्र सभेक आनी प्रत्येक जावन तांच्या कुटुंबाक ह्या भुरग्यांच्या जेण्या खातीर तुका आज आमी अर्घ दिता. तुजो उपकार आमी आठयता. आमच्या कुटुंबाच्या सकल भुरग्यांक मात्रांक आमच्या मोगाच्या तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता. हर एका भुरग्याक आपोर सोमया, हर एका भुरग्याक आपोर सोमया. तुझ्या कुरपेंत बसोमया, तुझ्या सत्तेत बसोमया, तुझी जर तांच्या कुडींत वाळोवन दी सोमया. सकल वेदना वायटांत ह्या भुरग्या बाळांक तूं राब सोमया. हर एका घडये तांच्या मुतल्यान तुजी वाट सोमया, तांच्या फाटल्यान रावन तांची जतन कर, तांच्या कुशींनी आसून संरक्षण दी सोमया. तुजो उसवास ह्या भुरग्यांचेर आसून तांकां पोटलून दवर, आशिर्वादांनी बस सोमया. तांकां बळ भलायकी दी, मोती समाधान समृद्धी, तांची शिकामणी करून ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी उबे रावया मोगाचें देवाचें उतार आमी घेवया. देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करया. देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमचें जिवीत आमी ह्या घडये भरया. देवाच्या उतराक आमची काळजां मनां उक्ती करया. हें देवाचें उतार परगडचें आमच्या भावा खातीर विशेश तरान मागया. पवित्र आत्म्याचें सकत करपा ताच्या कुडींत वाळोवन दी आनी प्रत्येक जावन ताच्या तोंडा मारिपान ते देवाचें उतार आमकां आनी देवाच्या उतराचो संदेश आमकां परगट जावं दी. आनी आमची काळजां मनां त्या देवाच्या उतरांचो संदेश घेवन जिवंक आमकां कृपा लाभून दी. त्या देवाच्या उतरां मारिपान त्या देवाच्या उतराच्या कृपेन आमचें थंय अद्भुतां आश्चर्यां घडोवन दीत म्हूण आमकांत त्या देवाच्या उतराच्या सक्तेक समर्पण करून आमी मागया. 102
ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ನನಗೆ ದೇವವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. मार्कप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 10వ अध्याय 46ने वाक्यतावनो. अशें जेजू आनी ताचे शिष्य येरिको घेवन पावले. उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिष्यां सांगाता तो भायर सरून वेताना लोकांचो ओडेक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा थिमेवाचो पूत बार्थिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नाजरेचो जेजू त्या वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूळ कर म्हूण व्हड ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दाम म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूळ कर म्हूण तो आनिकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिष्य कुड्ड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ आनी तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काण उडयलो आनी सट्टकन उठोवन जेजू सशीन आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांव तुका कितें करचें म्हूण तूं म्हणटलोय. तो म्हणालो, मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. फाटल्या 3 जमतनी आमी जाणवाया विशयंत नियाळ करना आसां. जाणवायक आमकां जायचे जाल्यार आमकां दिश्ट जायचे म्हणल्या विशयंत परच्या मगण्या जमतेर आमी नियाळ केलो. मोगाचे न्हू, हांव आनी तूं चिंतूंक पुरो. आमकां दिश्ट आसा, आमकां कितें ह्या विशयेंत संबंद म्हणून आमकां साबारांक बगूंक पुरो. पवित्र पुस्तकांत जेजू शास्त्री फारिसेवांक उद्देशून म्हणटा, तांकांय दोळे आशिल्ले, दिश्ट आशिल्ले, तरी पूण सुमी जेजू म्हणटा, सोडा तांकां. कुर्डे ते कुर्ड्यांक वाट दाखोवचे फुडारी आनी कुड्डो कुड्ड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडांत. आज हांवें आनी तुवें म्हाकाच तुकाच आमी विचारूंक जाय, हांव दिश्ट असो व्यक्ती या हांव कुड्डो जावन आसां गे म्हणलें सवाल. आमच्या कुटुंबांत आमी चलोवन आसां. आमी दिश्ट आसून आमचें कुटाम चलयता गी या आमचें कुड्डेपणार आमचें कुटाम चलोवन आसां.
आमकां मुस्तुदन एडवायस करचे आसात, आमकां सलाह दिवचे आसात, आमकां भूतबाळ संघचे सभार जाण आसात, आमकां निर्देशन दिवचे सभार संघ आसात. हे सर्व व्यक्ती जाणारी या म्हणजे दिश्ट आसले व्यक्तीगी दिश्ट नातिल्ले या जाणवाय नातिल्ले व्यक्तीगी म्हणून हांवें तुवें नियाळ कसो वेळ आयला मोगाच्यानो. पवित्र पुस्तकांत सैतानाकी तो जाणा या दिश्टीचो महत्व. आमी जर तर वांजेलांत पळयलें जाल्यार पयल्यान पयलें सैतानान पयल्यान पयलें अटॅक केल्लें काळ्याक दोळ्यांक. आमी पळयता दिश्टीक ताणें पयलें अटॅक केल्लें आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत 4थ्या वाक्यांतून आमी अशें वाचता. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नात, देवीन जाणा जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारके तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. बरें आनी वायट समजूंचें जावन आसा ताका दिश्ट म्हणचें मोगाचें न्हू. आनी हें आमी जाणाव पवित्र पुस्तकांत आमी जर पळय तें पुंदरसून म्हणटा, स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें. पळय मोगाचें न्हू, थंयसर त्या स्त्रियेक ती रुचीक म्हूण दिसता तिका रुचीक म्हणल्यार बरी, पळोवंक सोबीत दिसता दिश्टे वरवीं, जाणवाय जोडूंक योग्य म्हूण भोगता आनी त्या देखून तिणें तें फळ काडलें आनी केलें. कित्या खातीर? तिजी दिश्ट तिका सांगून आसली हें बरें फळ, हें रुचीचें फळ म्हणून तिजी दिश्टीक तशें भोगलें. सैतानान त्या प्रमाणें ताजी दिश्ट तिका येवचें बरें कुड्डेपण तिका केल्लें. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा खेदाळा तिणें केलें आनी त्या पतीक दिल्या उपरांत पवित्र पुस्तक 7व्या वाक्यांत म्हणटा, तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हणून तांकां समजलें. खंयची तांकां दिश्ट आयली मोगाच्या न्हू. नकारात्मक या नेगेटीव म्हणटा आमी ती दिश्ट या आदांव येवेक आयली. आजय आमकां दिश्ट आसा म्हणटा हांव खंयची आसा? नकारात्मकच आमचे थंय आसची दिश्ट. म्हजे थंय थें ना, म्हजे थंय हें ना, ताचे थंय थें ना, ताचे थंय उणेपण आसा. दिश्ट नकारात्मक तरान आसा. ह्या आदांव येवेक भोगोना आमी सोबीत आसा, आमचें तोंड इतलें सोबीत आसा, आमचे हात इतले सोबीत आसात, आमचे पांय इतले सोबीत आसात, तांकां भोगोंक ना. तांकां भोगलें, तांचे दिश्ट उक्ती जाल्ल्या कुडलें तांकां भोगलें, आपूण विणगी आसात म्हणून तांकां समजलें. नेगेटीव नकारात्मक कितें आसा तें तांकां भोगलें आनी त्या देखून आंजोराची रुखाची पानां गुंतून ताणें पेंगटाक ताणें बांदलें म्हणटा ओ पवित्र पुस्तक. आज हांव आनी तूं दोळ्यांक दिश्ट आसा म्हूण सांगता हांव. खंयचे म्हाका आनी तुका दिसून आसा? आनेकल्या थंय कितें उणेपण आसा ताजे खोडी काडन मनीस जिवन आसा गी. आनेकल्या थंय आसचें या अनेका संगती थंय आसचें या कितें आमकां पळोवंक मेळटा तातूंत हर एकांती कितें उणेपण आसा त्या विशयंत आमची दिश्ट गुंता गी. ह्या सकारात्मक रितीर आमची दिश्ट गुंता गी म्हणलें सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार मोगाच्यान. पेद्रूक अशें दसलें आमच्यान तुमी सामान्य व्यक्ती जेजूचो पटलावदार जावन असो पेद्रूक सयत ह्या दिश्टीचे समस्या उपजाले. सामतेवाच्या 16व्या अध्यायांत 22व्या वाक्यांत थंयसर आमी पळयता जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशयंत सांगता आसतना पेद्रू म्हणटा 22व्या वाक्यांत, पेद्रून ताका कुशीन आपोवन देव हें निर्मिना जावं सोमया, तुका तें केदिंगस घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो.
तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घेवन म्हणालो, मुजेच आशिल्लो पयसर सयताना मुजे वाटेर आडकळटा तो फातर तूं, कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. मोगाचेनो, दिश्टींत दोन तराच्यो दिश्टी आसात. देवान चिंतत आसली एक दिश्ट, मनशान चिंतत आसली एक दिश्ट. आदाम येवी ताणें उस्तोर घालूंक नातिल्लें, जे देवान केदिंकच सांगो ना तुमी नागणी आसात म्हणून. आनी दैवीक दिश्ट त्या आदाम येवेचेर आसता म्हणसर तांकां केदिंकच ती तांचें तें आसचें उणेंपण तांकां भोगोंक ना. हांगासरी जेजू पेद्रूक उद्देशून म्हणटा, तूं मनशा बरें चिंताय, तुजी दिश्ट कितें, हांवें मरून वचो म्हणून. दैवीक दिश्ट कितें, जेजून मरचें आमच्या लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर. असली एक लांब दिश्ट, दूरदृश्टी म्हणटा आमी, असली दिश्ट ह्या पेद्रूक नातिल्ली, दैवीक दिश्ट पेद्रूक नातिल्ली. बगार ताका आशिल्ली केवल मनशा सैमाची दिश्ट. खंयची ती दिश्ट पळय आदाम येवेक आयली, आमी नागडी आसा म्हणून, तसली दिश्ट मात्र आशिल्ली. आमचे लागीं देव विविध रितीने उलयता. मोगाचेनो, देवाची दिश्ट मनशाक दिश्ट आसा की ना म्हणजे दोळे उक्ते आसल्या कोडले दिश्ट जायना. दिश्ट मुखार कितें जावंक आसा म्हणलें साबार फावटी देव आमकां सांगता, पूण ही दिश्ट आमकां कळीत जायना. मुखार ह्या क्रियात्मक जावचे तसल्यो संगती आमी नेणाव. मनशाक दिश्ट 4 नोमणेनी ताजें दिसून येता म्हणटात. 4 नोमणेनी. पयल्यान पयलें स्वपन आनी दर्शना मुखांतर. खंयच्या रितीर पयल्यान पयलें स्वपन आनी दर्शना मुखांतर. पळयत पुस्तक म्हणटा, जोएलाच्या प्रवादीच्या पुस्तकान 3ऱ्या अध्यायांत पयल्या वाक्याचें पाठ म्हणटा, तुमचे जाणटे स्वप्नां स्वप्नेतले आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतले. स्वप्ना मुखांतर, दर्शना मुखांतर सर्वेस्वर देव मुखार कितें घडचें म्हणल्या विशयांत साबार फावटी साबार संगती आमकां सांगून आमकां मार्गदर्शन दिता. उदाहरणाक हांवें सांगचें जाल्यार मस्त फावटी पळयत पुस्तकांत उल्लेख आसात, स्वप्ना मुखांतर देवान कितें जायचें म्हणलें कळ्ळी जालें. आज आमकां स्वप्नां येता आसतना आमी थोडे फावटी तेच्या विशयांत मातें गुणांक वचना, या ताचो अर्थ सांगचे लागीं आमचे लागीं कोणी नात, बरें गी वायट गी आमी थंय नेणाव. पूण पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार जोबाच्या पुस्तकांत 33 अध्याय 14 आनी 15 वाक्य म्हणटा, देव 1 वा 2 फावटी उलयता पूण मनीस ताका लक्ष दिना. देव कितें करता, 1 या 2 फावटी उलयता, मनीस ताका लक्ष दिना. मनशाचेर गाढ न्हीद येताना आपल्या हांतुळणार ताणें झेम काडटना एका स्वप्नांत रातच्या एका दर्शनांत. पळया, हांगासर जोब उल्लेख करता, मनशाचेर गाढ न्हीद आयिल्ल्या वेळार हांतुळान झेमेवन आसतना स्वप्ना मुखांतर दर्शना मुखांतर देव मनशांक जागवण दिता. ह्या दिश्ट ताजी थंयसर वेता. त्या देखून मोगाचें नांव फारावाको ताका सोपन पडल्या वेळार ताका कळ्ळें हें कितेंय म्हजे लागीं देव उलयता, कितेंय म्हजे लागीं देव उलयता. देखून तो आसता नासल्या हर एकल्यांक तो आपयता. तांकां कोणायक अर्थ सांगूंक जायना. आखरेक झुजेक आपयता आनी झुजे त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगता. न्ही उत्पत्ती ग्रंथांत बायबलाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी पळयता 41 अध्यायांत 25 आनी 28 वाक्य अशें म्हणटा. 25 वाक्य म्हणटा, झुजे फाराव्याक म्हणा लागलो, फाराव्याक पडलेल्या दोनी स्वप्नाचो अर्थ एकच, देवान करूंक चिंतलां तें ताणें फाराव्याक कळयलां. 28 वाक्य म्हणटा, हांवें हाचे आदीं
फाऱ्याव्याक सांगल्या प्रमाणे देवान करूंक चिंतलां तें ताणें फाऱ्याव्याक कळयलां. तर सर्वेस्पर देव मनशाक स्वप्ना मुखांतर दर्शना मुखांतर दीस दिता. आनी तो जुजे म्हणटा 7 वर्सां बऱ्या तरान अभिवृद्धी जातली, 7 वर्सां दुखोळ पडटलो आनी मस्त कश्ट जातले. आनी ताजी सगळी काणी आमी जाणाव. थंयसर ताज्या उपरांत कोटारां घालतात, जुजेक प्रायम मिनिस्टर करतात आनी सगळें कशें ती बादशावी जोडतात म्हणलें. पूण जर तर देव तो उलयत आसतना मनशाक ती दिश्ट दिवन सांगता आसतना जर तर जुजे बरी एक व्यक्ती नातलो जाल्यार 7 वर्सां बरी अभिवृद्धी आसती आसली, 7 वर्सां दुखोळांत लोक पुरो मरून वेता आसलो. व्यत्यास थंयसर स्वप्नां पडलें, अर्थ सांगूंक जुजे आसलो. स्वप्ना मुखांतर देव उलयलो आनी ती बादशावी जुजे तसलो व्यक्ती स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक आसलो. ताजी दिश्ट ह्या मनशाची जुजेची वर्ती जावन आसली दिश्ट त्या देखून त्या गांवच्या लोकांक आनी बोवारीच्या लोकांक तांकां जैत मेळ्ळें. ह्या तांकां बादशावी लाभली. तांणी खाणा जेवणांत तांकां जाय पुरतें मेळोवंक कारण जालें. ह्या जुजेक सोपान पडिल्लें आमी जाणाव. पयल्या मोत हेळिना ग्रंथांत, उत्पत्ती ग्रंथांत 5व्या ते 8व्या वाक्यांत आमी पळयता. एके राती जुजेक एक सोपान पडलें. फाराव्याचें सोपान सोडया, जुजेचें सोपान या. जुजेक एक सोपान पडलें. त्या सोपना विशयन आपल्या भावांक ताणें सांगलें, म्हाका पडलेल्या सोपना विशयन आयका म्हणालो तो. आमी शेतांत गोवांच्यो पेंडयो बांदतले हांव, तेन्ना म्हजी पेंडी उठोवन उबी रावली, तुमच्यो पेंडी म्हजे पेंडये भोंवतणी रावल्यो. आनी ताणी तिका सरपडो नमस्कार केलो. ताच्या भावांनी ताका विचारलें, तूं कितें आमचो राय जावंक सोदताय, चिंताय वा आमचेर अधिकार चलोवंक पळयताय वे? ताच्या स्वप्नांक आनी उतरांक लागून ताणी ताका आनिकूय द्वेश केलो. पण दर्शनार स्वप्नांत एक अर्थ सर्वेस्परान जुजेक सांगलें. जुजे एक इनोसंट जावन ताणें ताच्या भावांक सांगलें. तक्षणच हांणी ताजो अर्थ जाणा जावन जर तर वो जुजे एक मोलादीक व्यक्ती, ह्या व्यक्तीक आमी मानान आनी गौरव लेखल्यार मुखले दीस आमचे बरे आसचे म्हूण चिंतच्या बदलाक तांकां ती दिश्ट नातिल्ली. आनी त्या देखून ताणें ताचो द्वेश करूंक लागले. हे द्वेश केल्ल्या वरवीं ताका पोट्टू बांयत गेलो, ताका विक्रय केलो आनी कितें पुरो ताच्या जिवितांत करूंक लागले. आख्रेक कितें जाता पळयत पुस्तक म्हणटा उत्पत्तीच्या ग्रंथांत 50व्या अध्यायांत थंयसर आमी 15 वाक्यांत पळयता. जुजे आनी ताचे भाऊ आपलो बापूय मेलें तें पळोवन जुजेचे भाऊ म्हणाले, आमी जुजे केल्ल्या वायटा खातीर तो आमकां आनिकूय द्वेश जाल्यार आनी फारीकवण घेवंक पळयत जाल्यार आमी कितें करचें? देखून ताणें जुजेक एक संदेश धाडलो. आमचो बापूय मरच्या आदीं तुजे लागीं विनंती करूंक ताणें आमकां सांगून म्हळें, तुज्या भावांनी तुका निश्ठुरायेन सोलोवन केल्लो अपराध आनी तांचें पाताक बक्षी. देखून आतां तुज्या बापायच्या सेवकांनी केल्लो अपराध तांकां बक्षी. जुजेक हो संदेश मेळटच तो रडलो. उपरांत हें गरजेचें. उपरांत ताचे भाऊ ताचे मुखार येवन सरपटले आनी म्हणाले, तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसा. खंयचें हें सोपान ह्या जुजेक ल्हान आसतना पडलें आनी केदाळा हे भाऊ त्या अर्थ तांकां ती दिश्ट नातिल्ल्या वरवीं ताणें खेळकुलां करी लागले आनी खंयच्याक ताणें जागृतायेन मान आनी गौरव दिवन एक बऱ्या तरेन पळयत आशिल्लें ताका ताणें खेणलें, द्वेशिल्लें, विकृत केलें आनी कश्टाक संकश्टाक पडलें. आनी आख्रेक गुलामा बरी तांणी तांकां सरपडेचें पडलें. मोगाचें न्हू, मुस्तबोटी आमकांय आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता जेजूचे मोरयेच्या पोतेक जुजेक ताकाय सोपण पडटा. मातेवाच्या 2ऱ्या अध्यायान 13व्या तावन 15 वाक्यान आमी पळयता. ते गेल्या उपरांत सर्वेस्परसो एक दूत जुजेक स्वप्नान दिश्टीक पडून म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयसर राव.
बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करचार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर गेलो आनी हेरोदेच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन व्हेलो. आनी आमी जाणाव उपरांत त्या शारान बाळकाचो संवार जाता, आल्ल्या पुरा बाळकांक जीवशी मारता. पूण हें सोपान पडलें. जुजेन मानून घेतलें, वय म्हाका हें स्वप्नाचो अर्थ साका देखून स्वप्नांत पडल्या बरें ताणें भुरग्याक व्हेल्ल्यान तोय बचाव जालो, भुरगेंय बचाव जालें. मोगाचें न्हू, आमी हर एकलीं दिसाक 6 वरां 7 वरां 8 वरां हर एकली आमी न्हिदता. न्हिदता आसतना आमची कूड आमच्या गजरेर वा मांद्रेर आरामेर न्हिदोन आसता आसतना आमचो आत्मो आमकां जावंक पुरो त्या आत्मीक शेतांत त्या स्वप्ना मुखांतर आमचो आत्मो थोड्यो संगती देखता. जर तर त्यो खऱ्यो संगतेगी, सोमा संगतेगी या सूख संगतेगी हाचे विशयंत जर तर आमकां दिश्ट लाभली तर हांव आनी तुय जाय तितल्यो संगती आमच्या जिवितांत, जाय तितल्यो संगती आमकां पेल्याच्या जिवितांत कश्यो येतात, कशें जाता म्हूण आमकां सांगूंक साध्य आसता. आज आमी मागोवंक जाय मोगाचें न्हू देवा कडेन, त्या बार्थिलोमान मागिल्ल्या बरी, सोमिया खाकूळ तूं म्हजी कर, म्हाका दिश्ट दी. म्हाका अर्थ जाता आसतना सोमिया म्हाकाय जायत्यो संगती म्हाका जाणा जावंक जाय. म्हाका दिश्टीक असले दिश्ट म्हणल्यार मात्र हांवें म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या समुदायान बाच्या विसोडूंक आमी साध्य आसा. वांजेलान जायतीं उदाहरणां आसा म्हाका स्वप्नाचें. हाका जाकोबाकी सोपण पडलें, ताका सवाय पडली आनी कशें आमी पुरा जाणाव. स्वप्नांत मुखांतरी देव आमचे लागीं उलोवंक साध्य आसा. ती एक विधान तर आनी एक विधान मोगाचें न्हू. दुसरें एक हांवें सांगलें स्वप्नां आनी दर्शनां मुखांत. दुसरें काल्पनीक बोगणां म्हणजे आमी चिंतचे ताज्या मुखांतर आनी क्रियात्मक आनी सृजनात्मक ताज्या चिंतना मुखांत. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार इमॅजिनेशन अँड क्रिएटीव आयडियाज मुखांतर जी आमकां दिश्ट आमकां उगडापण येता. ही वास्तवीक तरान या भौतीक तरान संगती नांतरी आमच्या काल्पनीक रितीर आमी कल्पन करता या आमी चिंता पटयता. या क्रियात्मक तरान एक क्रिएटीव रितीन आमी एक चिंता, थंयसर दिश्ट आमकां उगडापणाक या दिश्टीचें आनीक तोंड जावन आसा असली एक रीत. आनी त्या देखून उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता 11व्या अध्यायांत थंयसर बाबेलाचो बुरूस आमी उत्पत्ती ग्रंथांत पळयता. थंयसर ते लोक एकामेका सांगून आसले. 3ऱ्या वाक्यांत आमी पळयलें जाल्यार मातयेचे इटे करया आनी उज्यान ते लासया, अशें फातरा बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डामार ताणें वापरली. आनी उपरांत ते म्हणाले येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया. तांणी चिंता पाटयलें एक काल्पनीक सर्गाक पावचे तसलो एक बुरूज बांदया म्हणलेंच ताणें बांदूना. पूण कितें जालें कुडलें अशें आमी एक व्हड नांव जोडटलें आनी सगळे पृथ्वीर शिंपडून वेचें नांव म्हूण ताणें चिंतात ते उलयतात. तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदलें शहर आनी बुरूज पळोवच्या खातीर सकला देवलो. तांणी चिंतलें मात्र तांचें काल्पनीक चिंतप. आमी हांगा थांव सर्गामेसर बांदता म्हणून काल्पनीक तरान तांणी चिंतलें, पूण सर्गाराजार केलें जालेंच म्हणून बांदलेंच म्हणून थंय तावन पळयत पुस्तक म्हणटा बांदलें पळोवंक बुरूज पळोवच्या खातीर थंयसर तावन ते देंवन आयलो म्हणून. तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पोतांनी बांदलें शहर आनी बुरूज पळोवच्या खातीर सकला देवलो. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा तांची भास पुरा गोंधळान घाली. आनी 11 म्हणटा सर्वेस्परान तांकां थंय तावन सगळ्या संवसार शिंपडालें आनी तांणी शहर बांदचें काम सोडलें. म्हळ्यार ताणें बांदून घातलें, सुरू केलें, चिंतलें मात्र सगळ्यांनी छाला पिल्ली केलें. उपरांत ताणें काम बांदचें सोडलें. पूण
सर्वेस्परच्या दृश्टीन बांधून तें जाल्लें. आनी अशेंत आमी पळयता एका इंजिनियर या आर्किटेक्ट आसता, संवसारीक रितीन खाली आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पळया, आमी पळयता एकाचें एक सुबीत घरां, एकाचें एक सुबीत मॉल, एकाचें एक सुबीत व्हडली व्हडली बिल्डींग आमी पळयता. तसली बिल्डिंगां येदोळ नान ती संवसारार, पूण एका आर्किटेक्टाच्या ताज्या दिश्टीन ताका एक तरेची दिश्ट येता, अशें एक जायते म्हूण तो चिंता आनी तो गीट घालनच येता आनी त्या गीट घालून एक तो पितूर या ड्रॉइंग तो करता. आनी त्या ड्रॉइंगा मारिफात मुखल्या दिसांनी त्या प्रमाणे बांदता आसतना एक सुबीत सुंदर बिल्डींग जाता. आनी नेक्स्ट वटेन त्या आर्किटेक्टार गेल्यार आनीकय सुबीत आनी एक करता. खंयसर तावन करता, खंयसर ताणें तें बिल्डींग पळोवना, आसलें बिल्डींग ताणें करचें न्ही. आज आमी पळयता जाल्यार नवी 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 सुबीत 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 बिल्डींग येतात. सगळें आसचें काल्पनीक चिंता, क्रिएटीव आयडिया मुखांतर ती एक सृश्टी करता. ताकाय ती दिश्ट जावन आसा. त्या मनशाक त्या टायपाची दिश्ट आशिल्ल्या वरवीं ताका तें सुपिरियर टॅक्नोलॉजिकल आयडियाज आशिल्ल्या वरवीं तशें करूंक तांकां जाता. निर्गमन पुस्तकाच्या 31 अध्यायांत पयले तावन 6वें वाक्यान आमी पळयता, सर्वेस्परान मोइजे कडेन उलोवन म्हळें, पळय जुदाच्या कुळयेच्या उरीच्या पुताक, उराच्या नातवाक बेसेलाक हांवें विंचून काडला. हांवें ताका देवाच्या आत्म्यान भरला आनी सर्जिन्साचें काम करूंक ताका निपुणाय, बुद्धवंतकाय जाणवाय दिल्या. नमुने तयार करून भांगाराचें, रुप्याचें आनी तांब्याचें काम करूंक, रत्नपतर कातरूंक, रुखाड्याच्यो वस्तू बांदूंक आनी सर्जिन्साचें शिल्पकाम करूंक तो शकतलो. हांव दानाच्या कुळयेच्या आईसमाच्या पुता ओल ताचो सहाय करून दिता. आनी हांवें तुका फरमायलें त्या खाऱ्या रुपाक हाडचे खातीर हेर निपूण मनशाक एक गरज आसली, बुद्धवंतकाय दिल्या. हांव सांगता एकय तावन ही जावन आसा दिश्ट थंयसर ना, पूण तो वास्तवीक तरान ना तरी तो चिंतपान, काल्पनीक चिंतपान ते बांदूंक शकता. आतां बरो नागरीक जाता की आसा, इतली बरो अभिवृद्धी जाता. आतां तें जावंक पुरो सिंगापूर शहर या इतर शहर आमी पळयता सुबीत सुंदर जाता. काल्पनीक तरान तांणी सुरू केल्लें, मागीर तें तितल्या सोप्या एक येता. त्या देखून अनेक ह्या जाणवायचें मुखामळ ह्या अनेक तोंड जावन आसा. एक स्वप्नामानी दर्शना मुखांतर, आनीक काल्पनीक चिंतपा मुखांतर, आनीक त्या क्रिएटीव आयडियाज मुखांतर, सर्जनशील सकारात्मक क्रिएटीव आयडिया मुखांतर आमची जाणवाय व्यक्त जाता. ह्या दिश्ट मुखांतर जाणवाय प्रगट जाता. मुखल्या दिसांनी हाचे विशयी आणखी चड आमी मुखल्या हंताक आमी या. आज देवा लागीं आमी सर्वेस्परा लागीं मागया, सर्वेस्परा आमकां जाणवाय दी, आमकां दिश्ट दी. आमची दिश्ट इतली बळादेक ह्या बरी कर गी, आमचें जिवन आशिर्वादी जावं दी, आमच्या कुटुंबाचें जिवन आशिर्वादी जावं दी. आमकां विविध रितींनी ही दिश्ट मुखांत पळोवंक आमकां करपा दी म्हणलें आमी खालतेपणान सर्वेस्परा लागीं मागया. आमेन. आमी तुज्या हातान समर्पण करता आनी आमची आत्मीक दिश्ट उगडन तुजें योजन आमच्या जिवितांत तुवें कशें रुपीत केलां तें जाणा जावंक जाय आसची कृपा आमकां लाभय म्हण मागता हांव. त्या वरवीं आमी तुका मानवोंची जिणी, तुज्या कुशेक कल्तिमान गेल्ली जिणी जियोंक आमकां आदार लाभय. बापा, समर्पण करता हांव हांगासर हजाराच्या हर एकल्याक तुज्या हातान. तुजी पवित्र सकत आमचे मदेगात वाळय आनी आमकां हर एकल्याक आत्म्याच्या सक्तेन भर. त्या मारिफत आमचे थंय आसचें उणेपण तूं हुमटून काड. दैवीक सैम आमचे थंय स्थापन कर आनी बऱ्या भलायकेच्या देण्यान आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत कर. हर एकल्या थंय आसची नानांत्य तराची पिडा शिडा तुज्या पांयमळी समर्पण करता सोम्या. तुज्या त्या अमोलीक रक्तान हर एक पिडा गूण कर सोम्या. कित्याक तुज्या पवित्र रक्ताक आनी तुज्या पवित्र उतरांक ती सकत आसा. वैजांचो वैज तूं आपड सोम्या. संवसारार शांती समाधान राज करूंक, समाधान हर एकल्या थंय तूं धाडन आशिर्वादीत कर सोम्या. दोळ्यांक दिसनातल्या अंतराच्या बंधनांतले हर एकल्याक सुटका दिवन
तुझ्या पवित्र आत्म्याक स्वीकार करूंक जाय अशी कृपा तूं लाभय सोम्या. हालेलुया हालेलुया हालाबाशकरा बरीरारा हालेलुया 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 हरा बाबा 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 शाबरा बरा बरा बा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 हालेलुया हालेलुया हालाबाशकरा बरा बरीरारा हालेलुया 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 ला 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 मशकरा बरी बरा बरा बा ला 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 मशकरा. Pan Sanko 28. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. 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 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಡೆದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಟ್ಟದಂತ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, तुका गुण कर सम्या गुलाब तुका सम्या अपर जीसु गुण कर जीसु वंदिता हूँ तुका जीसु हर्षिता हूँ तुका वंदिता हूँ. Hallelujah. Jesus touches our अक्षिक्तनमाई थला पारिशुरेडारा सर्गिंच्या बापा तुझ्या आत्म्याच्या सत्यानता आमा समयस्तांक आपड बापा. तुझं पवित्र आत्मा बळादीक उजा रुपार देवून येऊन हर एकल्याची काळजा मना तुझे थंय ओढूंक सकची सकत आमचे थंय बर बापा. हालेलुया हालाबा शरडेडेडेरा. एकल्याच्या जिवितांत जें कितें बें आसा ताच्या मुखार अशी सन्निवेशां फेस करूंक कितें ताका भिरान बगतात तें बें ताचे तावन हुमटून काडना. हांव तुका धैर्याच्या आत्म्यान भरता म्हणटा सुमी आलकर शतारामा शबला लिली लुलाला शुक्र तरामा शेरारा जेरंदरे शिखर बाय थला म्हजो आत्मा तुजेर वतलो आनी तुजे थंय धैर्याचो आत्मा स्थापन कर. हांव तुका उपयोग करतलो म्हणटा शबक्तलो माय तरेरा शादेरेरा शरारा. अस्कत काय जिवितांत फेस करची अस्कत काय खंयसर गेल्यार सलवणी आनी निराशा भोगच्या व्यक्तीक स्वामी जेजू आयच्या दिसा आपडता आनी ताका ब्लेस करता. रबक्तन माय शरडेरा तिला माय शरडेरा शुभ तरी माय तरेरा शरारारारारा. जिरवण्याचे समस्या आसच्या व्यक्तींक स्वामी जेजू आशिर्वाद सून
तांच्या जिवितान मार्पाड हाडटा बारकरू नो देव देव तेराडा बाय शिराडा शकल कमाई थलय तराडारा आब्रमना शिखराय शुरडेरारा शबलाबा तोडंते माची तगनामने चिगता दोलोल करचकताना दिशिव ददम शिकता माही शुकुदना शिकरे या शरारा तोडंते एका बरवर्षाची एक पात्यणीची विशेष तराचे देणे देऊन आशीर्वाद सिता म्हणतात लबा शबलाबा शबलाबा चैन तन तनारारी शुद्ध देरेरेरा अरारारारारा तोडे आत्म परिशुद्ध करूंक सोम्या लागी विनवणी करनासात आणि सोमी आयच्या दिसा वागदान दिता तुजो आत्म हांव परिशुद्ध करता आणि तुका हांव बक्षाणे दिवन तुझ्या काळजांत हांव वस्ती करता म्हणटा शबा हे दोन माय शिरेडेरा शिकतकन माय शिरेडेरा शिरेतक माय शिरेडेरा शबाक आले माय शिरेडेरा शिरेतकर अरिष्कर अलिष्कर अष्कर अष्कर अश शबा आल्या मा शरारारारारा आल्याला विशेष तराचे एका तराचे टेन्शन नासच्या व्यक्तीक सुमी आयच्या दिसा आपडता आनी समाधान ताच्या जिवितान त्रास करूंक कृपा दिवन आशीर्वाद सिता आमीन. Sakramenta sestang namat kruya berbeda tiarupa navyo riti adharya selbon vecha ıskat visyam babartaचे boltivyam जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीचा पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यात हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावडता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळू सदांच आमचे ते आमी बोगी सरको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आणि रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन.